तुमच्या पवित्र नावान सोम्या शिवच्या पवित्र जेवण जमल्या वेदी भोवती उपकारांक करगा देवून काळजांनी तळ जावन भेटोवन दिता हरकां बली तुमचो वोट परवसो जिविताची वाट दाखोवन मोगान आमकां एकच जिवितांची सुफळ करचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. जेजू ख्रिस्तातही म्हज्या मोग्याच्या भावानो आणि भयणीनो आज आखी पवित्र सभा पेंतेकोस्त परब आचरण करता. जेजू मरण पावून 50 दिसानंतर जेन्ना जेजूच्या अपोस्तल ताचे शिस मोरयेमाये सांगता प्रार्थना करून आसतना तांचेर पवित्र आत्मो देंवता. सगळ्या पवित्र सभेंत आयचो हो दीस एक भोव अपुरबायेचो दीस. कित्याक आयचो हो दीस पवित्र सभेच्या जल्मा दीस अशें म्हूण आपोव येता. पवित्र सभा घडून आयिल्लो दीस हो आनी आयच्या दिसा ते दोळपर्यंत भिरांते नासलेले ते जेजूचे शीस धैर्यान बरोवन जेजूक साक्ष दितात. आनी आयच्या दिसा तांकां आयकलेले लगभग 3000 लोक पवित्र स्नान घेता. पवित्र सभेची सुरवात जाल्लो हो दीस आज आमी संभ्रमान आचरण करता आसतना पवित्र स्नाना वरवीं त्या पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. हो पवित्र आत्मो आमचे थंय चड आनी चड काम करून दी आनी ताच्या प्रेरणान आमी त्या जेजूक साक्षीदार जावन चड आनी चड लोकांन जेजू सरशीन येवचे तेवशी आमचें जिवीत एक आदर्शाचें जावन दी आनी हाका जाय अशी कृपा आमी ह्या मिसा वेळार मागुया. जायते फावटी आमी आमच्या जिविता प्रेरणा मुखांतर जेजूक साक्षीदार जावंक ना. आमी जेजूची वळख आमच्या जिविता मुखांतर हेरांक दिवंक ना आनी ह्या मुखांतर आमचे थंय आसलेले आतां पवित्र आत्म्याक आमी न्हिदोवंक सोडला. आमची ही सूख ओपून घेवया. देवा लागचें बोगसाने मागुया. ह्या मिसाचें बलिदान फावूत रितीन भेटोवचे खातीर आतां आमी आमची पदकां वळखून घेवया. सर्व आमी सांगता म्हणया हांव पदकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेव सदांच सांगवार म्हळ्येक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत आमची सोम्या काकूत आमची क्रिस्ता काकूत आमची क्रिस्ता काकूत आमची सोम्या काकूत आमची काकूत आमची महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा कुंचरकी आनी शांती
पापाच्या इसा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या सर्पद्वेदारा बापा आयच्या दिसाच्या दोबोजीक संभ्रमा वरवीं सर्व देशां आनी लोकां मदें विस्तारलेले तुझ्या परजेक तूं पवित्र करताय युगायुगांक पृथ्वीचेर पवित्रत्म्याची देणी सुमांपोनी वत आनी जेंकां शुभ वर्तमानाच्या परगटणेच्या सुरवेक तुवें अजापांनी घडोवन हाडलें तेंच दयाळपणी आमच्या काळार पवित्रत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्या उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. ते समेस्त पवित्रात्म्यान भरले आणि परकी भासांनी उलोवंक लागले. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताच्यो परबेच्यो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर संगाता मेळोन आसले. तेदवा एका छाणे कठीण जडवारे आयल्ले बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरान भरलो. तवळ तांकां दिसलो उज्या सारको जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हरेकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्रात्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हरेक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी ताणें उलयले हरेकला आपापले भाशेन आयकताले देखून लोक सक्कळ थटक जालो. ते शर्मेले आनी विजमीत जावन म्हणाले, पळया हें उलयतात ते समेस्त गालिलियार न्हयवे? तर आमच्या मदल्या हरेकल्याक ते उलयतात ते आमचे आमचे माये भाशेन आयकतात ते कशें? आमी हांगा आसां पार्थियांतले, मेदियांतले, एलेमांतले, मेसोपोटेमियांतले, जुदेयांतले आनी कप्पादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पंपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिंबियांतले आनी थोडे रोमांतावन सयत आयलेले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयल्या वराच मेळ्ळे, क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशान ते सांगता ते आमी आमचे आमचे माय भाशेन आयकता. देवाचे उतर.
देवाचे वडपकार. श्लोक. तुझ्या ज्ञान सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या ज्ञान सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पोराक नावाड. सर्वेस्पोरा मुझ्या देवा कितलो तूं वारतो. कितली विवी तुझी कृत्यां सर्वेस्पोरा. पृथ्वी सगळी तुझ्या रचनांनी भरल्या. तुझ्या ज्ञान सर्वेस्पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तू तुझे तोंड लिपयतना रसना घाबरतात. तू प्राण मात्र काळ ती मोरून परत्यान धुळीक वेतात. पूण तूं स्वास दिशी जाल्यार ती परत रसून येतात. अशें प्रितुमेचे रूप तू नवे करताय. तुझ्या ज्ञान सर्वेस्पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सर्वेस्पोराक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आपल्या कृत्यांनी जावं तुका आनंद. मुजी चिंतना ताका मानूं. वय सर्वेस्पोरा थंय आसा म्हजो संतोष. तुझ्या ज्ञान सर्वेस्पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. आम्ही समेस्तांनी एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला. साम पावलून कोरींत घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणींनो, पवित्र आत्मेच्या प्रभाविणे कोणीय मनीस जेजूच सोमी म्हूण सांगूंकी सकना. आत्मीक देणी विविध, पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाई वेगवेगळ्या तराची आसा, पूण एकच सोमियाची आमी सेवा करतांव. कामी वेगवेगळे तराचे आसात, पूण समेस्ता थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोस. हरेकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदायापासून म्हूण दिल्यान. कोण एक जाल्यारी संदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकूच कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता थंय घडता. आमी समेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी, स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवनेसो दिला. देवाचे उतर. देवाचे वडपकार. Alleluia, 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 alleluia. पवित्र आत्म्या देऊन ये, भर काळजा तुझ्या भावात्याची आनी पेटयतान तूं उजो तुज्यो मोगाच्यो. Alleluia, alleluia,
Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सांजुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमान तुका सौम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा सांजेर जुदेवांच्या भियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांच्या मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोमयाक देखतच शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बोगशितात तीं बोगसतलीं. जांची पातकां तुमी बोगशिनांत तीं बोगसशिनांत. देवाची उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय मुगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पोरना सोल्यांत जुदेव पेंतेकोस्ताची परब आचरण करताले. ही पेंतेकोस्ताची परब, पेंतेकोस्त म्हळ्यार 50वो दीस. कित्याक ही परब खंयच्या अर्थार 50 दिसांचो संभ्रम. इस्रायलीत जुदेवा इजिप्तांतून भायर आयल्या नंतर 7 हप्त्या उपरांत म्हणजे 50व्या दिसा देवान मोइजे मुखांतर तांकां 10 उपादेश दिले. हाच्या उगडासाक देवाक अर्गां जावन हें फेस्त ते आचरण करताले. आनी सांगताच तांकां देवान दिल्लें प्रथम फळ हाचेंय आचरण ते सांगता करताले. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सान लूक धर्मदुताची कृत्या त्या पुस्तकांत पेंतेकोस्ताची म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब पेंतेकोस्ता दिसा म्हणजे जेजू मरण पावन 50व्या दिसा दवरता. असो अर्थ कितें? त्याच दिसा तें घडलां आमी नेनाव. पूण हांगासर एक अर्थ आसा. कशें पोरण्या सोल्ल्यांत देव मोइजे मुखांतर 10 उपादेश दिता. आतां ते उपादेश भायर नांत बग्यार ते आमचे भितर पवित्र आत्म्या मुखांतर ते आमचे भितर देवान घाल्यात. कित्याक पोरण्या सोल्ल्यांत थंयसर आमी पळयता जेरेमिया प्रवाद्या मुखांतर देवान सांगलेलें, हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांच्या भितर घालतलो आनी तांच्या काळजांचेर तें हांव बरयतलो. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो शिसांचेर आयलो आनी थंयसर जमलेल्या लोकांचेर आयलो त्या दीस तें धर्मशास्त्र कितें आसा भायर आसलेलें फाळयांनी आसलेलें काळजाचेर बरोवची प्रक्रिया चालू जाता. आनी हाका लागून पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा म्हणजे 50व्या दिसा पवित्र आत्मो देवून आयलो म्हणून लूक आपणाच्या धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांत बरयता. पूण हांगासर सुवार्ता वाचता आसतना थंयसर आमकां वेगळीच खबर मेळटा. थंयसर जुवांव ताच्या वांजेलांत आमकां सांगता त्याच दिसा जेजू जिवन जाल्ल्या दिसा सांजेर सिसांक जेजू दिश्टीक पडटा आनी उपरांत तांचेर आपणाचो स्वास सोडटा आनी म्हणटा, घेया पवित्र आत्म्याक. थंयसर 50 दिसा उपरांत पूण हांगासर वांजेलांत त्याच जेजू जिवन जाल्ल्या प्रथम दिसास अशें म्हणटा आसतना ही घुसपट गोंदळाय न्ही. केदाळा पवित्र आत्मो आयलो हें आमकां गरजेचें न्ही. बग्यार तो कित्याक आयलो, कित्याक तो ह्या संवसाराक आयला हें समजोवचें भोव गरजेचें. त्या देखून
थंयसर अशें बरयलां आनी हांगासर अशें बरयलां हें कशें जावची सवालां न्हय बगर पवित्र आत्मा आमकां देवान कित्याक दिला. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी थंयसर जोएल प्रवाद्या मुखांतर देवान केल्लो प्रवाद आसा. कितें तें त्या दिसांनी हांव म्हजो पवित्र आत्मो हर एकल्यांचेर घालतलो. वय कित्याक म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्यांत पवित्र आत्मो सगळ्यांतय नातुरलो. कोणाक देवान विंचलेले जावं पुरो मुखेली जावं पुरो राई जावं पुरो प्रवादी वा खंयच्याय विशेष कामा खातीर कोणाक देवान नेमलेले तांकां मात्र तो पवित्र आत्मो दिलेलो आसलो. वा खंयच्या एका कामा खातीर दिलेलो काम समतच तो परत्यान पाटी वेतो आसलो. पूण आतां नव्या सोल्ल्यांत तशें न्हय. जोएल प्रवाद्या मुखांतर तो म्हणटा हर एकल्यांचेर म्हज्या पुतादुवांचेर न्हयच केवळ पुतादुवांचेर बगार साकरा साकरणीचेरय हांव म्हजो पवित्र आत्मा घालतलो. आनी तो प्रवाद पूर्ण जाल्लो दीस जावन आसा पेंतेकोस्त. त्या दीस हर एकल्यांचेर थंयसर जमलेल्या हर एकल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवता. आनी थंयसर विविध देशांतावन आयिल्ले आसले, विविध भास उलोवचे तसले आसले. हर एकल्यांक जें कितें पेद्रू उलयता ती भास समजतली. आनी ह्या मुखांतर पोरण्या सोल्ल्यांतल्या आनी एक घडीत थंयसर बाबेलाचें बुरूज त्या दीस देवान लोकांक सगळें दुस्पटायलें, एकामेकां उलयलें तांकां समजनातलें. आनी आज ह्या पेंतेकोस्ता दिसा तांणी हर एकल्यांनी उलयलें तांकां तांच्या भासांनी समजता. हें घडीत आज आमी उल्लेख करयेत वा समजोवयेत. ताजे करून पवित्र आत्मो आमकां दिला. पोरण्या सोल्ल्यांत कितें येरेमिया प्रवाद्या मुखांतर सांगलेलें जावंक पुरो वा एजेकेल प्रवाद्या मुखांतर हांव हर एकल्यांतय म्हजो स्वभाव दैवीक स्वभाव हांव घालतलो. तांचे भितरलें पात्राचें काळीज घालन म्हज्या मोवाळाचें काळीज हांव घालतलो अशें थंयसर सांगलेलें आसा. येरेमिया प्रवाद्या मुखांतर सांगलेलें आसा हांव पवित्र आत्म्या मुखांतर देवाक वैयक्तीक रितीन संबंद जोडूंक तांकां समजोनी दितलो. हें सगळें पूर्ण जाता पेंतेकोस्ता दिसा जेन्ना पवित्र आत्मो देंवन आयलो. आमी जाणां जेन्ना मोरयेक गाब्रिएल बडवो इस्बी हाडटा आसतना तो म्हणटा देव आमचे मदें इम्मॅन्युएल. जेन्ना जेजू ह्या संवसाराक येता आनी तो देव आमचे मदें आनी तो आमचे मदें तो जियेलो आमचे बरीस जालो आनी आतां आमचे भितर तो आसा. आनी आमचे भितर आमच्या सांगाता आमचे खातीर आसो न्हू तो सदांच इम्मॅन्युएल जावन पवित्र आत्म्या मुखांतर जियेता. हें आमी आयच्या ह्या फेस्ता दिसा समजून घेवयेत. ताजे करून आयचो हो दीस व्हरत्या संभ्रमाचो दीस. कित्याक तो देव आमचे भितर जियोंक आयलोलो दीस पवित्र आत्म्या मुखांतर. आमी जाणां जेजू ह्या संवसाराक आयलो पाताक एक सर संगतीनी तो आमचे बरी आसलो. आनी केवळ आमचे बरी म्हणटा आसतना तो आमी कितें ह्या संवसारांत सोंसता सर्व कश्ट ताणें सोंसलेले आसात. ताच्या निमाण्या दिसा तो कितले कश्ट ते सोंसता. आमचे हर एक कश्ट ताका तो समजता मात्र न्ही ताचो अनुभव ताणें केला. जावंक पुरो कुडीचे घाय जावंक पुरो मोतीचे घाय जावंक पुरो आपणाच्या सिसांनी ताका विक्रीत करचें सांडचें हें सगळें जें कितें आमी कुडीन मोतीन आत्म्यान सयती तो कळवळटा. कुर्सार तो बोब घालता देवाक बापा तुवें कित्याक म्हाका सांडलाय. सगळे कश्ट तो सोंसता आनी ताका अणभव जाला. आनी उपरांत तो आपणाच्या बापा थंय पाटी येता आनी परत आमचे भितर तो येता. म्हणटच आज आमच्या सांगाता एक पवित्र आत्मो तो देव आसा आनी ह्या देवाक आमच्या विशयान सगळें कळीत आसा. आनी मात्र न्ही तो आमकां एक मार्गदर्शक जावंक पावता, आमकां बुजोनदार जावंक पावता. जुवांच्या वांजेलान 15व्या वस्वरांत हें वाचता हांव. तेन्ना तो येतलो तो सताचो आत्मो तो तुमकां बुजोनदार जातलो, तुमकां मार्गदर्शन जातलो, तो तुमकां वाट दाखयतलो. सगळें घडोवन येता. कित्याक तो देव मनीस जाल्लो आतां इम्मॅन्युएल जाला आमचे मदें तो जियेता. आनी ती परब आयची ही परब मोग्याच्या भावना आनी भयणीनो पवित्र आत्म्याची परब. पेंतेकोस्ता दिसा तो पवित्र आत्मो देंवोन आयलो. आनी हाका लागून आमी पळयता
ते दोळ पर्यंत भियान असलेले भिरांत नासलेले ते शीस एकदम धैर्यान भरतात. ते दोळ पर्यंत देवाच्या भियान ते भितर कुडान बसून आसले म्हणून आमी आयच्या वांजेल्यान ती आयकत हांव ते भायर सरतात आनी जेजूक साक्ष दितात आनी सर्व ते जो हांव एकल्याक सोडून हर एकले आपल्या रक्तान साक्ष दितात त्या जेजूक. कित्याक पवित्र आत्मो तो देवूच तांचे भितर आसलो आनी तो देवूच तांचे मुखांतर उलयतलो आनी तो देवूच तांकां अजापां करयतलो. पवित्र आत्मोच तांच्या मुखांतर अजापां करयतलो, साक्ष दितलो आनी तो पवित्र आत्मोच तांकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार सोंसूंक तांकां धैर्य दितलो आनी अशें ते धैर्यादीक जातात, साक्ष दितात. मोगेच्या भावनो आनी भयणीनो, जो आत्मो त्या दीस त्या आपोस्तलांचेर देवुल्लो तो पवित्र आत्मो आमकांय पवित्र स्नाना मुखांतर मेळ्ळलो आसा. तो आमचे भितर आसा. त्या दीस कितें ताणें सर तिंदेनी त्या शिसांक दिल्ली तिंदेनी तो आमकांय दिला. पूण आमी तें कितें करता? आज आमी त्या जेजूक आमच्या जिविता मुखांतर साक्ष दिता गे, वा आमी भिवंकरे जाल्या, वा आमी स्वार्थी जाल्या. जायत्या जाणांक देवान देणी दिल्ली आसात. ती देणी साबार पोटी वैयक्तीक स्वार्था खातीर वापरतात. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सांत पावल तिमोथीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत देवान दिल्ली ती देणी, पवित्र आत्म्यान ती दिल्ली देणी, साबार देणी, विविध देणी विविध जाणांक दिल्यांत. पूण हें सगळें समुदाया खातीर वापरूंक जाय. हेरांच्या बरेपणा खातीर प्रत्येक जावन सर्गींचे राज बांदून हाडचे खातीर तें वापरूंक जाय. न्ही आपणाचें राज, न्ही आपणाचो संस्थो, पूण सर्गींचे राज, मोगाचें राज बांदून हाडूंक तें वापरूंक जाय. न्हीच थोड्यांक बगार आमकां हर एकल्यांक त्या पवित्र आत्म्यान देणी दिलेली आसात. आज हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना, पवित्र सभेचे जल्मा दिसाचो परब आमी आचरण करता आसतना आमी ह्या पवित्र सभेचे सांदे जावन आसलेले, वांगडी जावन आसलेले आमी कितें करनासाव? कशें सर्गींचे राज, तें देवाचें राज, त्या मोगाचें राज आमी परगट करनासाव? हें आमी आमकांच विचारूंक जाय. जर आज म्हाका लागून म्हज्या जिविताचें प्रेरण घेवन कोणूच जेजू क्रिस्तांत येवंक वा सर्गींच्या राजांत येवंक मोन करिना, वा कसलेंय प्रेरण हांवें कोणाकय दिल्लें ना, तर जावं म्हजें क्रिस्ती जिवीत एक व्यर्थ जिवीत, एक व्यर्थ जिवीत. हांवें क्रिस्तांव म्हूण म्हाका सापोवंक जाय. तर जर तो पवित्र आत्मो म्हणजे तें क्रियाळ आनी जिवाळ आसा म्हणून आमकां भोगता, तर आमी त्या क्रिस्ताक परगट करूंक जाय. न्ही केवल उतरांनी बगार आमच्या जिविताच्या करण्यांनी. आनी जर आमी हें मोन करता तर तो पवित्र आत्मो खंडीत आमकां कुमो करता. कित्याक तो भायर ना, तो बगार भितर आसा. ताका आमी जागोवंक जाय, ताका आमी एक्टिवेट करूंक जाय, ताका आमी रिचार्ज करूंक जाय. आनी तेन्ना आमी खंडीत त्या शिसांबरी आमी साक्षीदारां जातले आनी सगळ्या संवसाराचें रूप नवें करूंक आमच्या मुखांतर त्या पवित्र आत्म्याक साथ जातलें. आनी अशें जावं म्हणून आमी ह्या मिसा वेळार करीत भाशेन मागुया. आमेन. सर्व आमी उबी रावुया आनी त्या त्रियेक देवातय आमचो भावार्थ उसारुया. सतमंतान देवाक, सर्पद्वेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो, अंकुआर मरयेतावन जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेदरा देवा बापाच्या उजवाक बसला, तांकां जिव्यांनी मेल्ल्यांची जप्ती करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कथोलीक सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसाणी, कुडीचें जिवन पोवन ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगेच्या भावनो आनी भयणीनो, पवित्र सभेच्या जल्मा दिसा, पवित्र आत्मो देवून आयलेल्या ह्या दिसा आमी करीत भाशेन आमच्या गरजां खातीर मागुया. मागुया आमी आख्या पवित्र सभे खातीर. एक नवो पापसाहेब आमकां मेळ्ळा आनी ताच्या फुडाराखाल, ताच्या मुखेल्याखाल आमी सगळी पवित्र सभा सारके रितीन जेजू कितें आशेता त्या रितीन सांबाळून व्हरूंक ताका जाय आसची बुदवंतकाय धैर्य सकत लाभय म्हूण आमी मागता आसतना सर्व बिस्प कार्डिनाल
याजक आनी देव प्रजा ताका सांगत दिवून दी म्हणून आमी मागुया. आमी मागुया राष्ट्रांच्या सर मुखेल्यां खातीर झुजाची मोडां आमच्या बोवारी आसता आसतना शांतीन आनी मोगान सर समस्या परिहार करूंक आनी अशें सारकें राजकारबार करूंक तांकां जायची सकत मेळो म्हूण आमी मागुया. मागुया आमी सर कुटुंबां पासत कुटुंबांत माया मोग एकवट समजणी मोग अशें आसून एक मोगाची कुटुंबां बांदून हाडच्याक तो पवित्रोत्मो तांकां आदार दिवन दी म्हणून मागुया. आमी मागुया सर आमच्या भुरग्यां खातीर युवजनां खातीर मुखलो फुडारती आनी पवित्र सभेचे तो मुखलो फुडार जावन आसता आसतना देवाच्या मोगान ती बरलेलीं जावन पवित्रत्म्याच्या कृपेन आनी प्रेरणान पवित्र सभा एक मोगाची सभा जावन बांदून हाडूंक तांकां जाय आसचें धैर्य प्रेरण लाभो म्हणून मागुया. आमी मागुया आमचेच खातीर पवित्रत्म्यान भरलेलीं जावन त्या जेजूक ताच्या शिकवणेक साक्ष दिवंक आनी आमचे भितर आमच्या भोंवारी एक मोगाची नागरिकता बांदून हाडूंक जाय आसची कुमोक आदार सकत करपा फावो करून दी म्हणून आमी मागुया. तस क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. Taka soro pita e bapa utya vaina sange bapa samarpita amdastuka ge bapa anekamchi mogatuka aspeitochi किरकोळ तरी मोगांदेची दयेन बापा तू स्वीकारसी गे बापा कणीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा tu speakersi ekalsi az beitida wauram so ye bapa svikar karu ve sangalu portuka amche jivan. मुझ्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस पोर दे म्हणून घेऊ. भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या बसावणे प्रमाणे ताणें शिकयिल्लें सगळें सत पवित्रत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यज्ञाचो गूट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तांतू फावो ते परी वांटो घेवंक पावू हें आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरांनी ससणेच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयलें. तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्रत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्कसो घूट संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्रत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकाच भावार्थ उसारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्माक आयली. देखून पास्कच्या संतोशाच्या नादार
उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गींचे सर्व दळबारे निरंतरी गायतात तुझे मुखार. Serves por tu सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी ताका जय जय उंचरगी तुका जय जय उंचरगी तुका जय जय. बापा खरंच तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमिस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासूत समर्पणची. तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नुव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमिस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमिस्त मनशां पासूत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासांक करात. भावार्थासो गोट परगटोया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणसनी पुनर्जिवंतपणस आमी भक्तीपण उडास करता आनी उज्जिवीत असो उंडो आनी सोडुनीची खाल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा समेस्तांके पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी आमच्या भगवंत बापा आनी आमच्या गोळे बापांक आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती सांज जुजे तिचो भोव निस्कळपती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. Amen, 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 amen. आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची अजनामणान धरून ताणे शिकयलेलें ते प्रार्थन दीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवारी. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवारी. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले. आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले. आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले. आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळय जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपणे लाभलें आमी सर्व सुभागे. सोम्या तुमचे तुमचे भितर येवचे म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. Zora, Jesu tu magaza, वर्णों कशी तुझी सोबा, बापा सची म्हाका पाव. दाय मना जिविताचे, पोषण रक्ता मासाचे. जाताय कान सर्गीचे, पिवन पुरबे जरीचे. जेजू तू मुजोरा, जेजू तू म्हाका जाय. वर्णून कशी तुजी सोबाय, बापा सची म्हाका पावय. प्रार्थुया.
बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा, तुझ्या पवित्र सभेक सर्गींच्या देण्यांनी तू भरताय, तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांभाळ आणि आम्ही आतांच घेतलेल्या आत्मीक पोषणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अधिक आमकां आपले स्वा अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचे राज चलोवंक आनी सोडवणेचो फळ आमच्या जिणेंत वाडोवंक हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या कृपेन तुमकां धाडटा. Alleluia, Alleluia. देवाचो ओडकार. Alleluia, Alleluia. स्वर्गाचे राण्ये उल्हास पाव